सध्या पर्यटकांनी केल्या गोंयाकडे फाट अर्थीक कोणो परतून ताट करपाक सरकाराची अनास्था गोंय पर्यटक संघटनेचो आरोप। माहिती हक्क दस्तावेजाचे वाडिल्ले दर पावले कोर्टांत दर उणे करचे समाज वावुरपी ट्रोजन डिमोलीची याचिका। मेजापुंच्यान घेतालो 10,000 भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या सापडलो जाण्यात सेरावली तलाट्याचे कर्म उक्ताडार। अनमोड घाटांतल्यान कर्नाटकाक वचपी महामार्ग बंद सरकार करता रस्त्याचे रुंदीकरण 3 म्हयने प्रवाशांक सोंसचे पडटले त्रास। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। सध्या पर्यटकांनी गोंयाकडे फाट केल्या। गोंय पर्यटन संघटनेन अधिकृतपणान हे मान्य केलां। गोंयचे पारंपारीक संस्कृतायेच्या माध्यमांतल्यान पर्यटकांचो परतून आंकडो वाडूं येता, पण ते खातीर आमी तयार आसात काय? भांगराचे तांती दिवपी ही पर्यटनाची कोंबडी मारून उडयतले? विचार करपासारको प्रश्न। गोंयांत पर्यटक उणे जावपाची कारणां साबार आसात। तातूंतली म्हत्वाची म्हळ्यार हॉटेलांचे वाडिल्ले दर, जळीमळीक दिसपी कोयर, टुरिस्ट टॅक्सींचे दर मळबाक तेंकल्यात, पुलिसांचे पर्यटकांकडेन गैरवर्तन, अनियोजित पर्यटन प्रचार। पूण हे सगळे प्रश्न जाग्यार घालतलो जाल्यार सरकाराचें सहकार्य मेळना। पर्यटन मंत्री कांयच कानाबानार घेना अशी कागाळ TTAGचो अध्यक्ष सावियो मेसियस करता। There's been a downward trend in tourism footfalls in Goa. It started a couple of years ago during the demonetization, then it continued during the GST issue, and in the last couple of years it seemed to be a trend which we have noticed over the years. The present tourism minister just does not want to meet us. Since he has taken over the tourism minister, we have never met him despite repeated requests. We have met other ministers like Mr. Morvin Gudino regarding GST, Nilesh Kabral regarding power problems, and many others. But unfortunately, we are yet to meet the tourism minister. The state is full of garbage. The beaches are filthy, and it's because of this reason that we are losing a lot of footfalls. The increase in hotel tariffs, which is largely on account of very high GST at the rate of 18% for hotels below 7,500 and 28% for hotels having tariffs above 7,500, has been a big blow to the industry. The GST rates in Goa, in India, are one of the highest. We have made repeated requests. Mr. Morvin Gudino has taken up our issue at the GST Council, but unfortunately all our pleas have fallen on deaf ears, and many operators have pulled out. Many Japanese, Finnish, Danish operators have pulled out of Goa, citing health and safety concerns for the last couple of years. Although infrastructure projects are required for enhancement of the tourism product, simple planning and application of little common sense while carrying out works should be kept in mind. High taxi fare and failure of the government to allow app-based aggregators and meters from being implemented has been one of the major issues that are affecting the tourism in the state. दर्यावेळेर जावपी लग्न सुवाळ्यांतल्यान चड उत्पन्न मेळटा, पूण ते खातीर परवानगी घेवप खूप कटकटीचें। पूण हीच प्रक्रिया केरळांत सोपेपणी जाता अशें तो म्हणटा। I was at a wedding at the Leelas in Kerala, and this wedding was proposed to be held in Goa, but for some reason they moved out to Kerala, so I had to attend this wedding in Kerala. I just happened to call the event management company chief who was there over the period of 3 days, and I asked him, what licenses do you have to obtain for a wedding? He said none. And if you know the procedures in Goa, it's never ending. You require permission from the collector, from the deputy collector, from the police, from tourism department, from GCZMA, from the panchayat, and the music rights. People are complaining that sometimes they require
the event management company is required to put at least 2 or 3 people on this job only to seek permissions. The way forward lies in emphasis on local food, culture, festivals, music and way of life. That's what's going to get tourists back. Focus needs to be directed towards tourists who value the environment and quality of life and not aggressive, insensitive, mass, low quality tourism. There is need to improve the overall holiday experience and appeal to an audience that is appreciative of quality tourism. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. माहितीच्या अधिकाराखाला मेळपी दस्तवेजांचे मोल सरकारान वाडयला. महसूल खात्याच्या ह्या निर्णया आड ट्रोजन डिमोलो उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ही दरवाड फाटी घेवपाची मागणी ताणें हे याचिकेंतल्यान केल्या. ही मोलवाड म्हटल्यार 2005च्या माहिती अधिकार कायद्याचो अवमान अशें ट्रोजन म्हणटा. महसूल खात्यान वेगळी अधिसुचोवणी काडून हो निर्णय घेतला अशें ताणें सांगलें. आयकात तो कितें म्हणटा ते. Now, we have been applying for RTI, you all know it, I am bringing so many documents, it's all, every department is 2 rupees. Suddenly, I got a phone call to say that 75 pages, 3,775, how is that? Then they showed them the notification. Now the notification, what yesterday my law also said, he had brought out a notification saying that we have not changed the RTI, we have changed the Land Revenue Code rules. If you have changed the Land Revenue Code rules, you are from the back door trying to kill the spirit of this RTI Act. The purpose of the RTI Act was to make things transparent and that any common man could approach. Now when you charge 50 rupees per paper, per page, who is going to go for RTI? I have taken this petition pro bono on behalf of Mr. DeMello. I will also be raising this issue with the members of the Legislative Assembly of the Congress Party that this issue requires the utmost importance. It has to be taken up in the Assembly. We cannot depend upon the courts, the judiciary to decide every issue. Issues, problems have to be sorted out in the Assembly and therefore the Assembly is there. याचिकेक सरकार जाप दितलेच पूण आरटीआय खातीर नव्यान मोलवाड केल्लीच ना अशें महसूल मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. आयकात तो कितें म्हणटा ते. I think the people have asked for it. I think since they have already applied they have already put it in the court. The government will reply. The only thing is we have not changed any rates of RTI. Charge केल्या for what type of documents ते त्यांनी दाखोवचे पडटले. जे समज कुमुदादीचो सर्टिफाईड डॉक्युमेंट मागला कसलो मागला these are rates not prescribed by this government. These were existing rates. This government has not changed any rate to make it ₹50 for a RTI copy. So समज कोणे raise केला legally, the government will reply. But I don't remember having changed a rate of RTI to 50 rupees. The thing stays where it is. So ते 50 रुपयांनी कसले मागल्या ते आमकांच प्रश्न पडला कित्याक मागल्या काय म्हणून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. चिमला येवपी आयटी प्रकल्प गोंयकारांच्या हिता आडना. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरणाचें कसलेंच लुकसाण जावचें ना, आयटी मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. चिमलाचें तळें ह्या प्रकल्पा कडल्यान सुमार 400 मीटर पयस आसा. प्रकल्पा खातीर फकत 7 बिल्डिंगो बांदतले. प्रकल्पाच्या पयल्या टप्प्यांत 7 ते 9 हजार नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें ताणें सांगलें. आयटी पार्काचें प्रेझेंटेशन शुक्रारा पणजे जालें. आयटी पार्कात नोकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर गोंयकारांक प्रशिक्षण दितले अशें मंत्री खंवटेन सांगलें. 15 एकराचे जाग्यार 2 आयटी पार्क प्रकल्प उबे रावतले. तातूंतलो 3 एकरांचो एक प्रकल्प परवरे आनी 12 एकरांचो एक प्रकल्प चिमला उबो रावतलो. हे विशीं जांकां अजुनूय दुबाव आसा तांणी आपणाक पत्र बरोवचें अशें ताणें सांगलें. प्लॅन आउटलायनान परवरी 3 एकर लँड आनी चिमला 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे रफली अबाउट 115 एकर्स ऑफ लँडान फक्त 10 ते 12 एकर ऑफ लँड आयटी डेव्हलपमेंटाचे जातले, जातून फक्त 7 बिल्डिंग येतल्यो. टोटल एरिया ऑफ 48,000 विल बी टेकन अप फॉर बिल्डिंग विथ टोटल बिल्ट अप ऑफ रफली अबाउट 80 or 83,000 स्क्वेअर मिटर्स विच विल बी बिल्ट अप. ज्या चिमला जाग्यार ऑलरेडी सगळें डेव्हलपमेंट आयलां, जंय परवरी सगळें डेव्हलपमेंट आयलां, थंय आयटीचे ह्यो places which were available from the government side, we have taken that and started this particular concepts. The whole focus has been employment generation for the people. खूपशे apprehensions people have raised. खूपशे लोक activist म्हणून सुरवात जाले, activism जाले. And I have always been saying
that actually people who have concerns should ask the government what they are doing, and if it is not that, because we believe in participatory discussions, मागीर तुम्ही तुमचो इश्यू रेज करा. तळे 400 मिटराच्या डिस्टन्सार आसा. 10 ते 12 एकर ऑफ लँड इज बीइंग केप्ट फॉर स्टार्टअप एंड IT. उरिल्ले 9 ते 19 एकर काय 20 एकर समज लँड जे डेव्हलपेबल आसा, त्या डेव्हलपेबल लँडार कांयच करचें ना. ते लँड विल बी ओनली केप्ट एज अ इव्हेंट प्लाझा विच वी हॅड शोकेस्ड, wherein when we want to do some IT type of event for 2-3 days, temporary things, that is the time we will take that particular space for doing things. I would also urge the media to request all of you to look at it progressively. कितें तुमचे apprehensions आसा, we are here to clear it. तुमचे कितें doubts आसा, we are here to stand by it, because we are very accountable, transparent on these issues. जे requirements आसात चिंबेल or Porvorim, Chimbal we are looking at a 5,000 to 7,000 employment creation. Porvorim we are looking at about 2,000 to 2,500 employment creation. So we are talking roughly about 7,000 to 9,000 employment creation out of just 2 projects. People who are wanting to see the presentation, people who have queries, people who have apprehensions, people who want to oppose without knowing the project, we would want them to see the place thing first, for which we cannot identify as government who it is. So rather they can write, we will ensure a presentation is done for them and their queries are cleared. पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब. भ्रष्टाचार विरोधी पथकान धाड घालून मडगांवांत एका तलाट्याक रंगे हात धरलो. एका जमीन धन्या कडल्यान 10,000 रुपयांची तो लाच घेतालो. जमनीची कागदपत्रां दिवपाक ताणें ह्या पयशांची मागणी केल्ली. हे विशीं जमीन धन्यानूच भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकडे कागाळ केल्ली. दक्षिण गोंयांतल्या सेरावली आनी बेतलवाटी अशा 2 पंचायतीचो ताजेकडे ताबो आसा. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. अनमोड घाटांतल्यान बेळगांव आनी हुबळी वचपी राष्ट्रीय महामार्ग सध्या बंद दवरला. ह्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाक सरकारान हात घाला. मुखावेले 3 म्हयने मेरेन ही परिस्थिती अशीच उरूंक शकता. आता प्रवाशांक पर्यायी मार्ग म्हूण चोल्ला घाटाचो उपयोग करचो पडटलो. अनमोड घाटांतल्यान कर्नाटकांत वचपी ह्या रस्त्याचें गोंया सावन 34 किलोमीटर मेरेन रुंदीकरण करतात. शुक्रारा ह्या कामाची सुरवात जाली. हें काम सुमार 6 म्हयने मेरेन चलतलें, पूण 3 म्हयने उपरांत ह्या रस्त्यावेली येरादारी सुरू करतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. मडगांवां SGPDA मार्केटांतल्या कांय गटारांची नितळसाण करूंक मेळना. कांय मांस विक्रेत्यांनी तांचेर बेकायदेशीर बांदकामां केल्यात. पालिका मुख्याधिकारी म्हणटा हें प्रकरण नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाच्या कानार घालतलो. गरज पडल्यार न्यायालयाची सोपणां चडटलो. मडगांव पालिकेन SGPDA मार्केटांतले नितळसाणेचें काम हातात घेतलां, पूण बेकायदेशीरपणान बांदकाम केल्ल्या ह्या गटारांचेर फाटल्या 10 ते 15 वर्सां सावन कोणेच लक्ष दिलें ना. जे शॉपां दिल्ली आहा चिकन मटन आनी बिफाची, हांच्यांनी कितें केलां, फाटल्यान जी तेंची ड्रेन आहा ती ड्रेनाचेर पक्का तेंच्यांनी वॉल काडून एन्करेज केल्लें आहा. सो आतां आमचो CO मारगांव म्युनिसिपालिटी CO बरें काम करता. हालीं ताणें 30-40 लेबर घालून सगळें निवळ करपाक केलें आनी तितलो जागो उरता. सो म्हाका जाय आमकां कळपाक जाय की जे SGPDAन हांकां जे वेंडर आसा चिकनाचे तांकां परमिशन दिलां काय ना. ना जाल्यार COन इन्क्वायरी घालची आनी ताबडतोब वचून तेजेर जे एन्करेज केलां, जे ड्रेनाचेर एन्करेज केलां गटाराचेर, तेणें ताबडतोब मोडचें. जे इतले चिकन मटन आनी म्हणनाका सगळ्यांचे जे पोटांतले आंतकड्यो जे गाड्यांनी व्हरता म्युनिसिपालिटी गाड्यान जे आमचे म्युनिसिपालिटी गाड्यांनी भरून सोंसड्यार व्हरता. सोंसड्यार वता आसतना आमचे मेन रोडाचेर अरावंड 3-3.5 सुमार घेवन वता ते. आनी आख्खे रोडार जावं चिकनाचे जावं मटनाचे जावं जे आंतकडे पडटा लोकांचेर पडटा, लोकांची उदक पडटा, हे मातशें जावपाक जायना. We will be communicating this issue has already come up. We will be communicating officially to the SGPDA as to know whether they have permitted those extensions. If they have constructed, then there is no point in asking a separate permission as such. We will be asking them to. If the things are not to be, if the things remain like this,
then necessarily we will have to bring it before the appropriate authority and appropriate before the honorable court in our appellate. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सामान दवरपाक आनीक थोडी सुवात दिवची ही मागणी घेवन वास्कोच्या सुमार 300 वेपाऱ्यांनी शुक्रारा मुरगांव पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. दुसरे वटेन पालिका मुख्याधिकारी म्हणटा आनीक सुवात दिली जाल्यार लोकांक त्रास जातलो. व्यापाऱ्यां खातीर मार्केटात आनीकय सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशें तांणी मागलां. हे विशीं आत्ताच सांगपाक शकना, पूण हे विशीं वरिश्ठांकडे चर्चा करपाचें उतर मुख्याधिकाऱ्यान व्यापाऱ्यांक दिलें. व्यापार परवान्यांचें नूतनीकरण करून रस्त्यार हाडिल्लीं अतिक्रमणां 15 जानेवारी मेरेन काडपाची शिटकावणी पालिकेन तांकां दिल्ली. लोकां कडल्यान कागाळी आयिल्ल्यानच अतिक्रमण हटाव मोहीम राबयल्या अशें तांणी सांगलें. तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट कितें केलें की बाबा आमकां माल ठेवपाक कमीत कमी अर्धा मिटर जागो दिवपाचो. सो म्हणलें डिस्प्लेक लागून द्या आनी कितें द्या तेवढी परमिशन द्या, कित्याक गिरायक सरळ हात घालता आनी माल खिशांत घालता आनी वयता. आमच्या मार्केटाक एक पाण्याची सोय ना, एक संडासाची सोय ना, एक लायट ना, कॅमेरे ना, प्लस आमकां वॉचमन दिला म्हणून त्यांनी कोर्टात सांगलेलें आसा. आमी कोर्टात त्यामुळे हजर आसलेलो तेव्हा त्यांनी सगळे हे अशें हे करून आमकां हे केल्लें आसा, पूण आज पर्यंत आमकां काही व्यवस्था दिलेली ना. They had come to me asking for some extension of the places. This is not within my domain. There are some directions from the higher authorities, from the courts as well. No any projection, no any encroachment on the shed can be allowed on the public pathways. But as a last this request to them, they have to pay the amount before 15th I have said. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सोबितीकरण केल्ल्या वाडे तळ्यात आनीक एक पुतळो येवंक शकता. मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षान शुक्रारा सांगलें. सोबितीकरणाचें उक्तावण केन्नाय जावं, पूण तळें आतां लोकां खातीर उक्तें आसतलें. पालिका आनी जी सुडाच्या अधिकाऱ्यांनी सोबितीकरण केल्ल्या तळ्याची शुक्रारा पळोवणी केली. नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकरान जी सुडाच्या अधिकाऱ्यां सांगतान सोबितीकरण केल्ल्या तळ्याची शुक्रारा पळोवणी केली. ह्या तळ्यात आनीक पुतळो बसोवचो काय ना हे विशींचो निर्णय पालिका मंडळ घेतले. पालिका मंडळाचे बसकेत हे विशीं ठराव पास जालो जाल्यारच पुतळो बसयतले अशेंय ताणें सांगलें. रिवायज प्लान म्हणल्यार तुमी आनीक बॅक मदीं उबो केला आनी ताचेर एक स्टॅच्यू घातलो आसा देवाचो. म्हणटकीर ताका लागून ताणें रिवायज प्लॅन एक आमकां दिल्लो आसा. ताचेर आमी कौन्सिल मिटींग घेवन आमी कितें करपाचें तें विचार करतले. आनी न्यू स्टॅच्यू म्हाका अशें प्रपोजल आयिल्लें आसा हांगच्यान सिटींतल्यान की एक आनीक देवाची मुर्ती हांगा हें करची म्हणून उबी करची अशें तांचो प्रपोजल आयिल्लो आसा. आय वील प्लेस दॅट बिफोर कौन्सिल आनी इफ कौन्सिल एग्रीज देन ओन्ली इट वील बी डन. तर लॉक आसा ती एक गेट ओपन दवरपाची, लेट पीपल वॉक. हें केलां त्या लोकांच्या खातीरच केलां म्हणटकीर तांकां त्रास जावपाक ना. एक 15 दीस ते चल्ले मागीर बंद दवरले, लोक म्हाका विचारपाक लागले. तर हांवें ताका सांगलां आयज सावन तूं गेट ही ओपन दवर. ताजें इनॉग्रेशन मागीर केन्नाय करपाक पडो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजे एका बार आनी रेस्टॉरंटाक अचकीत उजो लागलो. थळाव्या पोस्ट ऑफिसा लागीं ही घडणूक शुक्रारा सांजवेळार घडली. पूण उजो कसो लागलो ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. हे घडणुकेत सुमार 10 लाख रुपयाचें लुकसाण जालां अशें आस्थापनाचो धनी सांगता. घडणुकेची म्हायती मेळटकच उजो पालोवपी दळ रोखडेंच घडणूक थळार धांवलें आनी उजो नियंत्रणांत हाडलो. हे विशीं आस्थापन धनी बेर्नाब सापेकोन अदीक म्हायती दिली. Today suddenly around 4 I got a call that there is a fire. No one was there inside, it was closed. So they opened and they saw that there was a fire which has right on top. I think it is due to a short circuit. And the fire brigade did an excellent job of saving the other neighboring, because all a wooden house, rooftops. It was furniture like chairs, table and counters, refrigerators and plus some wine resources. Everything is destroyed then by the fire. The full flooring, including the furniture. More than 10 to 15 lakhs should be the loss. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. छत्रपती संभाजी महाराज म्हळ्यार भारतीय इतिहासांतलें शौर्याचें एक प्रतीक. 16 जानेवारीक ताचो 339वो राज्याभिषेक दीस निमतान खाशेली कार्यावळ फोंड्या आयोजीत केल्या. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन हे विशीं अदीक माहिती दिली. शंभू ही कार्यावळ फोंड्याच्या किल्ल्यार जातली.
छत्रपती शंभूराजे राज्याभिषेक ट्रस्ट किल्ले रायगड तसेच गोंय कला आणि संस्कृती खात्यान ही कार्यावळ जोड पालवान आयोजित केल्या. संभाजी महाराजांचे विचार, या संभाजी महाराज कोण आशिल्लो, ह्या सगळ्यांचे त्याचे गुण जे असतात ते आजच्या तरुण पिढीक जावचे म्हणून 16 जानेवारी 2019 फर्मागुडी आमच्या शिवाजी महाराजांचो जो किल्लो जो आसा त्या किल्ल्याचेर संभाजी महाराजांचो राज्याभिषेक सोहळोच्या निमित्तान ह्या सगळ्या आमी एक कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसात. एक अत्यंत स्तुत्य असो उपक्रम गोंयांत पयलेच फावटी आमी घडोवन हाडटात. हेजी संकल्पना मूळ आमचे गोंय राज्याचे विधानसभेचे सभापती डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेने एक प्रस्ताव घालून दवरलो आणि ह्या प्रस्तावाक आमी उभारी दिली आणि त्या संदर्भान हो 16 तारखेक संभाजी महाराजांचो आमी राज्याभिषेक सोहळो फर्मागुडीच्या किल्ल्याचेर मनोवपाचो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरीण देवीच्या जात्रेचो ब्रेस्तारा समारोप जालो. 4 दिसांची ही जात्रा सोमार दीस सुरू जाल्ली. निमतान गोंय तशेंच शेजारच्या राज्यांतल्यान व्हडा संख्येन भाविकांनी देवीचें दर्शन घेतलें. सप्तकोटेश्वर देवस्थानाची वार्षिक जात्रा धार्मिक विधीप्रमाणे जी 7 जानेवारीक स्टार्ट जाल्ली ती आज काबार जाला. ह्या 4 दिसांक आमी देवीची वेगवेगळ्या रथांतून प्रोसेशन काडलें, ज्यात महारथांतून आज शेवटची प्रोसेशन आसली. ही जात्रा एकदम पीसफुली जाली विदाउट एनी अनटुवर्ड्स इन्सिडेंट. I thank district administration, especially police department, fire force for their assistance. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.